म्हाका दिसता मरे आमी परत परत तेजेर अटेन्शन जे दिवपाचें बंद करपाक जाय। म्हाका क्लियर सांगपाक जाय, म्हाका कितें आहा मरे, आमच्या हिंदू धर्मान न्हू जेन्ना बायल जी आहा पळय गुरुवार जाता पळय तेन्ना 7व्या म्हयन्यान जी आहा पळय फुलां माळटा। सद्या बीजेपीन आहा पळय ती काल 7वो म्हयनो जाल्यार फुलां माळिल्लीं आसा। आनी फुलां माळटा आसतना तुमकां खबर आसा की फुलां माळटा आसतना थंयसर तो आयर मारपाक बसलोलो थंयसर। सो आज हेतून व्हेरी क्लियर कळटा की हेतून आनी दुबाव करपाचो गरज ना। जे विषय आशिल्ले आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचो इतलो व्हडलो इशू जावन गेलो, जॉब स्कॅम इतलो व्हडलो, त्या टायमाचेर काय एक शब्द ना मरे। खरे एक्चुअली पळोवपाक आमचे क्रांतिकारी ह्या इंडियन भारतान जावन गेले पळय तांकां ब्रेक आसना। जेन्ना लोकांक गरज आसली त्या लोकांक गरज आहा तेन्ना जर पावना जाल्यार मागीर आनी कसले उरले। सो सरकार एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार न्हू दामू नायकाक हांव क्लियर कट सांगूंक सोदता, दामू नायक बाब मातशी स्ट्रॅटेजी चेंज करा। सतीश दोन आयलो ती स्ट्रॅटेजी एक्सपोज हांवें केली, मागीर तनावडे आयलो 2024ची स्ट्रॅटेजी तुमची एक्सपोज केली 2024ची, आनी आतां तूं भायर सरला आनी रोखडो 2 दिसांनी तो भायर सरलो। कोइन्सिडन्स कितें रे? आमी काय करना, आमी बेवकूफ रे? आनी दुसरी गजाल सांगता, मिडिया क्वेश्चन करता मरे, मिडियाक आन्सर दी। तू दिश्टी पडना ते मिडियान क्वेश्चन केलं तुका, तू मिडियाचेर अटॅक करता हे कितें? मिडिया क्वेश्चन करतलेच तुका। सो आता हेतून कितेंच दुबाव घेवपाक ना। आनी हांव सांगता व्हेरी क्लियरली, वो आपूण लायमलायट घेवपा खातीर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करता। आतां थंय स्वप्नेश शेलेकराचेर ऑडियो व्हायरल जाता थंयसर, म्हणल्यार एक्टिविस्टांक टार्गेट करून वो भायर सरोंक सोदता। आनी जे एक्टिविस्टांनी इतले वर्सां काम केलां आतां सद्या प्रेझेंटली हे तो आपूण लेवलाचेर हाडून दाखोवंक सोदता। एका बीजेपीचो कंप्लीट सपोर्ट आसा, सगळ्यांक खबर आसा। ज्या भाशेन त्यांनी सांगलेले आसा, आता रिसंटली हांव जस्ट 2-3 व्हिडिओ 5 मिनटां आयकतालो, हो कितें म्हणूंक सोदता काय म्हणून। हो म्हणटा पैसे नासले 45,000चे रेंट दिवन थंयसर एकूच मनीस बसता मरे इतले म्हयने थंयसर, म्हणल्यार लोकांचे पयशे वाट लायले अशें जालें मरे। रिस्पेक्ट दिया थंयसर। सेंट फ्रांसीस झेवियराचे इतले डीएनएचे बद्दल डिस्कशन जाले, त्या आमचे क्रिस्तांव भावाचे इमोशन हर्ट जाले, आनी ते क्रिस्तांव भावाचे देवाचेर उलयले तेन्ना तूं थंयसर पयशांक लागून तरी भायर सर मरे। ते डोनेशन त्यांच्यानी क्रिस्तांव भावांनी दिलं त्याका लागून तरी भायर सर मरे। म्हणल्यार तूं आतां म्हणटा की आपूण खंय ब्रेकार गेल्लो, खंय लोकांक मेळपाक खंय स्पेशलिस्टांक मेळटालो। तूं स्पेशलिस्टांक ऑलरेडी मेळलो आसलो। ते स्पेशलिस्ट न्हू चिवते शिंदे राजा हे कोण रे तो शिवसेनेचो तेका एका मेळोन गेले, तूं राज ठाकरेक मेळोन गेले तेलंगणा, हेजे कडल्यान तूं पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स घेतला। आनी पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स कशें आहा? सी विरेश बोरकाराचे बद्दल उलयता पळय, विरेश बोरकर इज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, ही इज प्लेइंग हिज रोल। तो करतालो म्हणून तूं न्हिदलोलो? तूं जर न्हीद मरे। पीपल आर एप्रिशिएटिंग, जे कोण चुकता तेन्ना करेक्ट करता तेका अप्रिशिएट करता। डोंट टेक हिज क्रेडिट टू यू डिसअपियर्ड, टेल वाय यू आर डिसअपियर्ड। आनी तूं सांगपाची गरज आसा की दामू नायक प्रेसिडेंट जाल्या उपरांत 2 दिसांनी तूं कित्याक भायर सरला? कसले नेगोशिएशन घेऊन भायर सरला? तुका सगळे एक्टिविस्टांनी सांगले इंडिया अलायन्स करून सगळ्यांक आमी बीजेपी घरा बसोवपाक जाय साऊथ गोवा। तुवें मुद्दम क्रिस्तांव एसटी कॅन्डिडेट घातलो, जिखले, लोकांनी भायर मारलो बरं तुका। 18,000 मतां दिली साऊथ गोवा, आनी आतां म्हणटा तूं मिस्टेक जाली। मिस्टेक न्हू ही, दिस इज अ प्री प्लॅन्ड। आनी हे लक्षांत घे, आतां परत म्हणून सांगूंक सोदता, काल फुलां माळ्ळा बीजेपीन, आनी कालचो जो आहा पळय फुलां मावल्ले आसा, आनी जो काल बॉल घेवन एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आयर मागता, आनी हे आयर मागता पळय ते लोकांकडे डोनेशन मागता तो पयशे ना म्हणून। हे फुलांचो आयर आतां फुडले 9 मरे पर्यंत चलतलो, कित्याक झेडपी इलेक्शन पावला। म्हणल्यार इलेक्शना टायमार ताचो इव्हेंट। आतां लक्षांत घ्या, अशें आयकूंक आयिल्लें आहा 2 लग्नां जालीं, आतां तिसरे म्हणटा ते इलेक्शन जालें, बंगले येयले, आतां फुडें कितें आयलँड बीन घेवपाचे प्लॅन आहा आमकां खबर ना। पण म्हाका दिसता की हेजेर सगळे डायवर्ट करपाचे बंद करपाक जाय। आनी आय रिक्वेस्ट वन थिंग टू पीपल ऑफ गोवा शूड थिंक बिफोर इवन सपोर्टिंग एनीवन। आयज एक्टिविस्टांनी जे भार घेतलेलो आसा गोंयान आनी सगळ्याकडे वचून विशय घेता, आय रियली सॅल्यूट। आनी अशे एक्टिविस्ट गांवांनी जावचे, गांवांनी लोकांनी विशय मुद्दे पुटअप करचे, आनी वी विल बी ऑलवेज देर। आनी वी शूड इग्नोर, आय वॉज नॉट सपोर्ट टू आन्सर दीस, बिकॉज
people should not get diverted from the real issues. People should not get diverted from the Suleiman issue. People should not get diverted from the job issues. People should not get diverted from the law and order collapse issue. People should not get diverted from the land scam issue. So हे इशू डायवर्ट जावपाक जायना आणि हे सरकार जे आहा पळय बीजेपी सरकार जे आहा पळय असले मनशांक टायमा टायमाचेर भायर काडटले, टायमा टायमाचेर तांकां पब्लिसिटी मेळटली, टायमा टायमाचेर तांचे थोड्यो सगळे न्हू थोड्यो पेड मिडिया आहा तांकां प्रेस कॉन्फरन्साक इंटरव्यूक व्हरतले आणि मागीर ताका लायमलायट दितले. सो हेजेर फोकस करपाचें बंद करा आणि क्लियर कट फोकस रावा की आमकां विशय आसतले ते विशय डायवर्ट जावपाक जायना.